नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारात. अंदू सावन नवे शिक्षणीक धोरण नव्वेक चालीक लागता. ऑगस्टा सावन नवेच्या भुरग्यां खातीर एनईपीचो अभ्यासक्रम एनईपी विशीं समिती बरोबर निळ्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो. 180 शिक्षकांची फास्ट ट्रॅक भरती जातली. आर्ट्स, वोकेशनल स्टडीज आनी इंटर डिसिप्लिनरी विशय खंय अंदू सावन भुरग्यांक लागू. एनईपीच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर बोर्डार आसलेल्या ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली. ह्या मिटिंगेंतल्यान अंदू 9th स्टँडर्डांतल्यान एनईपी इम्प्लिमेंटेशनाचेर डिसिजन घेतला. ते करता आसतना 3 सब्जेक्ट वोकेशनल स्टडीज, इंटर डिसिप्लिनरी आनी आर्ट हे 3 सब्जेक्टांचो फक्त प्रश्न उरतालो तांकां टीचर आनी येते. वोकेशनल स्टडीजा खातीर ज्या स्कुलींनी टिचर्स ना तो टिचर्स दिवपाचो ठरला. फक्त तातूंतल्यान हे सगळेच 3 सब्जेक्ट हे ऑगस्टांतल्यान सुरवात जातली शिकोवपा खातीर. पयले 2 म्हयने कदाचित शिकोवपा खातीर टिचर नासल्या कारणान थोडोसो प्रॉब्लेम आसा. इंटर डिसिप्लिनरीचो सिलेबस तयार करून सगळ्या स्कुलांनी दितले आनी तांचो एडिशनली जो हिस्ट्री आनी जॉग्राफीचो टिचर जो आहा ते सब्जेक्ट मत जाल्ल्या कारणान त्या टिचराक आमी ट्रेनींग दितले. आनी आर्ट टिचर जो आसा पयलीं जो आनी एक सब्जेक्टा खातीर तो टिचर तांकां आमी आमच्या SCRTच्या मार्फत अपॉयंट करून ह्या सगळ्या स्कुलांनी तो टिचर दिवपाचें डिसिजन जालां. सो एकंदर NEP 2020 ते इम्प्लिमेंटेशन 9th स्टँडर्डांतल्यान ह्या वर्साचें करपाचें डिसिजन घेतलां. सगळ्या हेडमास्टर्सा खातीर आफोन आमचे सेक्रेटरी आनी डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन तांकां वेवस्थीत रित्या हो विशय समजून सांगतले. सगळ्यांनी सहकार्य करपाची गरज आसा. आमकां NEP जर आतां पासून आमी सुरवात केली जाल्यार फुडल्या हायर एड्युकेशनाकूय बी तिजो खूब बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो. दुसरें एकंदर गव्हर्मेंट सगळे एड्युकेशनाचेर पुराय डिटेलान डिस्कशन जाली. गव्हर्मेंट हाय स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स, परत हायर सेकंडरी रिक्रुटमेंट 180 सुमार टिचर्स रिक्रुटमेंट उरले ते फास्ट ट्रॅक करपाक लायला. SCRT ऑटोनॉमस बॉडी आमी करपाक लायला. आमचे डायट इन्स्टिट्यूट हे SCRTच्या अंडर हाडपाक लायला. ऑटोनॉमस आसल्या कारणान ते पोस्ट आतां तितले बेगीन भरपाक जातले. अशा पद्दतीन सगळ्यो गजाली एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यो स्पीडअप करप हे आमी नेटान सुरवात केल्या. जेणे करून फास्ट ट्रॅक करून सगळी एड्युकेशनांतली जे आहा पळय न्हू जून म्हयन्यांत एड्युकेशन सुरू जाता आसतना बरेचशे जे प्रॉब्लेम्स अनसॉल्व उरलेले ते सॉल्व करपा खातीर प्रायोरिटी दिवपाक आयज पुराय डिटेलान 1-2 वरां सुमार ताजेरूच डिस्कशन करून बाकी सगळ्या जाणां कडल्यान हो विशय रिजॉल्व केला. OCI कार्डा खातीर पासपोर्ट रिवोकेशन सर्टिफिकेटाचो दाखलो पुरो म्हणटा त्या निर्णयाचेर घर मंत्रालयाचो विचार चल्ला. निर्णय भायर मारलो म्हणप सारकें न्ही. घर मंत्रालयान निमाणो निर्णय घेतल्या उपरांत इशू तडीक बेठोच इशू करपाची गरज ना. मुख्यमंत्र्यान खुलासो केलो. कोणाकूच फटयल्लें ना. सरकाराच्या घर मंत्रालया कडेन उलोवप चालू आसा. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान रिवोकेशन आनी सरेंडर सर्टिफिकेट चलता हे काढले. दुसरो सर्क्युलर जो आहा परत एकदा तो मिनिस्ट्री ऑफ आमच्या एक्सटर्नल अफेर्सान काढलो. इट इज अंडर कन्सिडरेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री. तांच्यांनी ना म्हणूंक ना. एक आमी लक्षात घेवपाक जाय. त्या खातीर खंयसर हांगा फटयले बिटयले हेजो प्रकार ना. होम मिनिस्ट्रीचो प्रोसेस सुरवात आसा. होम मिनिस्ट्री तेजेर फायनल डिसिजन दितली. इट इज अंडर कन्सिडरेशन म्हटलां. ते होम मिनिस्ट्री कडेन आमी डायरेक्टली कम्युनिकेट करीत आसा. सो होम मिनिस्ट्री जाता तितके बेगीन तेजेर डिसिजन दितली. फॉर द रिवोकेशन सर्टिफिकेट कन्सिडर करची आमी प्रयत्न करीत आसा. सेम ऑपोजिशन म्हणटा मुद्दाम ते इलेक्शना कडेन लिपोवन दवरले. कोणीच लिपोवन दवरूंक नासले. वयल्यान हांवें ट्वीट करच्या पयलीं दोनूय नोटिफिकेशन जाली ते आमकां लिपोवन दवरपाचो काय प्रकार नासलो. फ्रांसाच्या सुरू आशिल्ल्या कांस चित्रपट महोत्सवात गोंयच्या अंदूच्या 55व्या इफ्फीच्या पोस्टराचें उक्तावण जालें. फिल्म फेस्टिवलाचो आज 3रो दीस. भारतांतल्या 7 चित्रपटांचो कांस महोत्सवात आस्पाव. 30 वर्सां उपरांत भारतीय चित्रपट कांस महोत्सवाच्या सर्तींत ऑल वी इमॅजिन एज लायट फिल्म सर्ती खातीर वेंचून काडलां. कांसा सावन प्रुडंटाचो रिपोर्ट. Well, today is the second day of the festival and films from around the world are being screened and there are thousands of people gathered here to watch them. This year has been an exceptionally good year for Indian cinema. There are 7 films with an Indian connection which are going to be screened at the Cannes Film Festival this year. Let's start with the first one, the big one, which is in the competition section, and that is Payal Kapadia's All That We Imagine as Light.
Well, it's been 30 years since an Indian film has been in the competition, vying for the Palme d'Or. The last time an Indian film was in the competition at Cannes was Shaji Karun's film Swaham, which was back in 1994. The other Indian film at Cannes this year is a film by Sandhya Suri called Santosh, which is competing in the Uncertain Regard category. Now, the story of the film is about a woman who gets her husband's job after he passes away, and he was a constable. Now, this film is also in a prestigious category called Uncertain Regard, and we'll have to keep our fingers crossed on this one. Among the other Indian feature films this year at the Cannes Film Festival is Karan Kandari's film called Sister Midnight, which stars Radhika Apte. Now, she's a lady who lives in a slum and she seeks revenge. That's what the story revolves under. And this film will be screened under the Director's Fortnight category at the Cannes Film Festival this year. The fourth Indian film at the festival this year is a short film called Sunflowers Were the First to Know, directed by Chidanand Naik, who's an FTII student. And this film is being screened under the Cine Foundation, or the short film category, at the festival. Shyam Benegal's classic Manthan, which was restored by the Film Heritage Foundation, will also be screened at the festival this year. This is quite a landmark film, and it will be exciting to see a restored version of the film that stars Smita Patil, and that was funded by Amul back then. And the other Indian film at Cannes this year is Syed Mehsam Ali Shah's film called In Retreat, which is set in Ladakh. गोंयच्या धरणांनी उदकाची पातळी देंवता, मात फाटल्या वर्सा परस उदकाचो सांठो चड म्हणून WRDचो रिपोर्ट सांगता. हणजूण धरणांत फक्त 19.16% उदकाचो सांठो, पंचवाडी 21.96%, साळावली 30.70%, उत्तर गोंयांक उदका पुरवण करपी तिळारी धरणांत 33.16% उदक उरलां. कांय वाठारांत कितलेशेच दीस उदका पुरवडना, लोक बेजार. अंदू गोंयांतल्या धरणांचे उदकाची पातळी देंवल्या. मेळटा ते म्हायती प्रमाण दक्षिण गोंयांत उदका पुरवण करपी साळावली धरणांत 30.70% उदकाचो सांठो. अंजुने धरणांत फक्त 19.16% उदकाचो सांठो आसा. दिवचले तालुक्यांतल्या आमठाणे धरणांत 32.44% उदकाचो सांठो. पंचवाडी धरणांत 21.96% उदक आसा. चापोली धरणांत 47.36% उदक उरला. गव्हाणे धरणांत सुमार 47.66% उदकाचो सांठो. उत्तर गोंयांत उदकाची पुरवण करपी महाराष्ट्रांतले तिराळी धरणांत 33.2% उदकाचो सांठो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. गोंयच्या शाळांनी भुरग्यांची मानसीक भलायकी सांबाळूंक कावन्सिलर वाडोवचे, राज्य बाल हक्क राखण आयोगाची शिक्षण खात्याक सुचोवणी. गोंयांत अणभवी कावन्सिलर मेळनात, सरकारान अणभवाची अट काडून उडोवची. चड कावन्सिलर मेळचे म्हणून आनीक कांय डिग्री जोडच्यो, अभ्यासक्रमांतूय बदल करचो म्हणून आयोगाची शिक्षण सचिवाक चीट. So the Goa State Commission for Protection of Child Rights has once again made a demand to strengthen the mental health care ecosystem in the schools. So there are earlier demands of increasing the strength of the counselors. This now what we are realized is that there need to be amendments in the scheme which implements the counseling scheme. And there are three demands which we have, a recommendation in fact which we have made. One is to relax the experience which is required, because Goa doesn't have enough mental health professionals who apply and then get recruited. Second thing what we have realized that more degrees, more counseling degrees can be added so that more people can apply and get recruited into the scheme. Our third demand was to Secretary of Education, to the colleges that are offering counseling programs. So there need to be change in the syllabus, to include contemporary issues that are with regards to children and adolescents. So with these three demands, we hope that the quality of the counseling services and the mental health care services in school will be strengthened. गोंयांत आज वादळी वारें गडगड जगला मारून पावसाची गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट. 23 मे मेरेन मध्यम पावस पडपाचो अदमास. मजगतीं गोंयांत तापमानूय वाडलां. पणजे 34.8 जाल्यार 34.5 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या.
जो देखा था कि लास्ट 2 और 3 डेज अपने गोवा के रीजन के ऊपर एंड एडजॉइनिंग जो गोवा के लग के जो हमारे जो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है एंड साउथ में जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा और शिवमोगा वो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ पे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ और बहुत सारे रेन बेरिंग क्लाउड्स ऑब्जर्व हुए थे। मौसम के अंदर गोवा ने उसकी जानकारी पहले सभी माध्यम से इंफॉर्मेशन दी थी। सो रिगार्डिंग थंडरस्टॉर्म इंफॉर्मेशन और रेनफॉल नेक्स्ट 2 डेज हम कुछ स्थानों पे 2 डिस्ट्रिक्ट जो अपने साउथ और नॉर्थ गोवा है उसमें कुछ स्थानों पे हम बारिश बोल रहे हैं और साथ में उसके बाद हम ये भी बोल रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल एक्टिविटी जो इवनिंग आपने जैसे बोला था दोपहर के टाइम में वो होने का चांसेस है नेक्स्ट वन डे और 2 डेज में। सो उस टाइम सभी लोगों से सतर्क रहने की भी हम आपके माध्यम से सबको गुजारिश भी कर रहे हैं। अगर शाम के टाइम में दोपहर में अगर दूर से थंडर सुनाई दे और लाइटनिंग दिखाई दी तो स्पेशली टूरिस्ट लोग जो है कॉमन मैन भी है वो सेफ जगह पे जाए। जो बीच पे है उन लोग भी प्रॉपर प्रिकॉशन ले एंड अपनी खुद का सुरक्षता मेंटेन करने का सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमको रखनी चाहिए। सर ज़्यादा करके बीच साइड में बारिश के आसार है क्या वेस्टर्न घाट की तरफ? मेनली क्या है ना, हमारा गोवा बहुत छोटा स्टेट है एंड जो भी कोई भी थोड़ा सिस्टम कोई भी वेदर सिस्टम जो भी आ रही है तो जो देखा गया है कि एंटायरली बोथ डिस्ट्रिक्ट को कवर होता है। अभी जो सिस्टम आ रही है वो ईस्ट टू वेस्ट आ रही है। सो ड्यूरिंग दैट ड्यूटी हमारे ईस्टर्न जो बॉर्डर है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा बारिश हमको देख रहे हैं कंपेयर टू द वेस्टर्न पोर्शन। स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. बिराडाक रावतल्यांचे पुलिसांक बरोबर घेवन दरेक पंचायत वांगड्यान टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें, तांचो डाटा दवरचो. धारगळे खुनाच्या केशी उपरांत आमदार प्रवीणाचे थळाव्या पंचायतींक निर्देश. प्रवीणान पंचायत वांगड्याक घेवन पुलिसां कडेन बसका घेतली. परत अश्यो गजाली घडच्यो न्हय हाचे खातीर टेनंट व्हेरिफिकेशन जायच म्हणून प्रवीण उलयला. इंडियन आनी अशें परत घडचें न्हू म्हणून आयज ही मिटींग दवरलेली. जे पळय पुलीस व्हेरिफिकेशन जे पळय आयज हांगासर मायग्रंट येवन हांगासर वयता ते हेजेर हांगासर वाड्यांनी तशेंच आख्या पेडण्यान हांगासर रावतात तांकां हांगा व्हेरीफाय करचें म्हणून आयज जे पळय स्ट्रिक्टनस आमच्या सरपंच आयज सगल्यांक आपयल्ले आसा. तशेंच सरपंचान सांगलेलें जाता तितले बेगीन मिटींग घेवन एज फार सगळे मेंबर्स हर एक मेंबरांनी आपल्या वाड्यांनी कोण कितले हांगासर मायग्रंट रावता बाकीचे हांगासर आनी जे घरां आसात रूम दितात तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट दिवपाची खूब गरज आसा. जेन्ना सगळ्यांचो सपोर्ट एकी कडेन येता तेन्नाच आमी ती कामां करूंक पावतात. ताका लागून सगळ्यांनी जे पळय रुमांनी रावतात ते 5,000 आनी 10,000ची तोंड पळोवचें न्हू. कित्याक जे पळय हांगा इन्सिडंट घडटात ते परत घडचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो सपोर्ट दिवचो. कित्याक जितले घरांनी तुमच्या भाड्याक येवन रावतात तांकां फकत पुलीस कार्ड हे करपाक तांकां आनी व्हेरीफाय करपाक तुमी ह्या आमच्या मेंबरांक आनी सरपंचांक सपोर्ट दिवपाची खूब गरज आसा. बरें जाता तितली सजा जी पळय आयज आमच्या भावाक हांगासर मारलेलो आसा ते भायले येवन मायग्रंट तांकां जाता तितली सजा ही तांकां मेळटली. गोंयचे शेतकार शेतीकडे वेवसायीक नजरेन पळयनात. शेतकारांक आर्थीक मजत आनी बाजारपेठ दिवंक सरकाराची आस. सरकार यत्नूय करता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आधुनीक तंत्रज्ञानाचो वापर करून शेती करूंक पावलां मारपाचो उलो. पणजे कला अकादमीत गोवा मँगो शो 2024 चलता. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटात पयले फावटी अशा पद्दतीचो मँगो शोज कला अकादमीच्या ह्या आवारात लावन दाखोवन दिले की जवळपास 75 तरेच्यो वरायटी घोटा पासून मानकुराद पर्यंत ह्यो गोंयांत जाता आणि ताज्याय पासून वेगवेगळे 350 तरेचे प्रॉडक्ट आंब्याच्या पासून आमी तयार करपाक सोदता. आतां पर्यंत गोंयकार फक्त काजू प्रोसेसींग हे एकाच युनिटा कडेन पळयताले की काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्याच युनिटा कडेन पळयताले. बट फूड प्रोसेसींग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरींग स्टेटीत जाता तेजो फूड प्रोसेसींग विथ द 70% सबसिडीज विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी ताका तेको जो जाय सपोर्ट जो जाय तो गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय दिवपाक तयार आसा. हातूंतल्यान जर आमी केले जाल्यारूय तो खूब मोठो बदल हो गोंयांत आमी एग्रीकल्चराच्या बाबतींत करूं शकता. ताका लागून गोंयच्या समेस्त सगळ्या शेतकऱ्यांक इंटिग्रेटेड फार्मींग हो कन्सेप्ट हांवें इंटिग्रेटेड फार्मींग कित्याक म्हटलां, अजुनूय गोंयकार
एग्रीकल्चर कमर्शियल पद्दतीत कशें जावचें हाज्या कडेन लक्ष दिना. आंबे आसत किंवा काजी आसत, आमी जे आमच्या आज्यान लायल्या किंवा पणज्यान लायल्या त्योच आजून खायज आसा. आमी लायना. आतां आमी जर लायल्यो ना जाल्यार आमच्या सेकंड जनरेशनाक त्यो खावपाक मेळच्यो ना. कारण तुमी जर पळयशात जे लायिल्ले तेजें प्रोडक्शन आतां अर्द्यान जालां. म्हणून हांवें म्हटलां, जशें आत्ताच आमचे बाब रवी नायक एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांच्यांनी सांगलें, फक्त म्हणजे तांच्यांनी सांगलें की तुमी फक्त झाडां लायात, आमची दिवपाची तयारी आहात. ओके, त्या खातीरच हांव सांगता आसतना सांगतलो की फक्त झाडांच न्ही, तुमकां टॅक्निकल सपोर्ट, तुमकां त्या ठिकाणी जाय तो फायनान्शियल सपोर्ट, तुमकां जाय तो म्हणजे मार्केटींग सपोर्ट, हे सगळें दिवपाची आमची तयारी आसा. वास्को मान्सूनपूर्व कामां सुरू. आमदार दाजी साळकार इन्स्पेक्शनाक स्वता सुवातेर पावलो. सध्या धोकाची झाडां बेंडपाक सुरवात केल्या. ते उपरांत नालो नितळ करपाचें काम हातांत घेतलें. लोकांनी कोयर नाल्यांत उडोवचो न्ही म्हणून मुरगांवच्या नगराध्यक्षाचो लोकांक उलो. हाजे पयलीं पळयलां की खंयची खंयची मेन झाडां आसतात. CSR आतांच न्ही, आतां तरी हांव MLA आसा, पूण कावन्सिलर आसतना 15 वर्सां पयलीं पसून हांव GSL कडेन क्लेम मागतालो. आनी जी अशी डेंजरस झाडां आसात ती पयलीं सगळीं मारून घेतालो. इवन स्वतंत्र पथावयली तुमी पळयल्या सगळीं झाडां ती कोलॅप्स जावपाचे स्टेजीर आशिल्ली ती आमी मारली. परमिशन घेवन मारली, पूण आज खंय तरी आमकां जिवाचो धोको दितलो ना. आनी तोच समजून आज म्हजी बायरूय आसा, तिणेंय आपले 8 दीस पयलीं व्हडलीं झाडां आसतात ताच्या खातीर पर्सनल सुपरविजन आसल्यार चड बरें आसता. तसली झाडांक आमी पर्सनली रावन ती सगळी वेवस्थीत ट्रीम करून आमी प्री मॉन्सून वर्क आमकां झाडांच्या सायडीन आमी स्टार्ट केलां. ही सगळी कामां ताच्या खातीर मातशी डिले जाली, बट एज सून एज 7 तारखेक इलेक्शन सोंपलां आनी आमी रोखडेच 9 तारखेच्यान अगेन वी हॅव स्टार्टेड वर्क. सो लास्ट 1 वीक हे बारीक बारीक चालू आसा. आज मेन झाडां कित्याक क्रेन आनी स्पेशली JSL कडल्यान रिक्वेस्ट केल्या, कित्याक ही व्हडलीं झाडां आसा तांकां चडपाक त्रास जाता. ताज्या खातीर आज क्रेन घेवन व्हडलीं झाडां आसा ती पयलीं करता. बाकीची जी झाडां तो चडून करता ती ऑलरेडी इयर्स फिनिश. वास्को सिटीन आमी बारीक बारीक आमची कामां सुरू जाल्ली आसा. न्यू वाड्यार आमच्या भागान लेबर घातलेले आसा. थंयसर जे चॉकअप जाल्ले आहा, थोड्या दीस आतां ते 2-2 दिसांनी पावस चालू आसा, थंयसर ते काम सुरू केलेलें आमी. न्हू आतां डिपेंड अपॉन पावस कसो पडटा. न्हू लोलार एरिया म्हणजे कशें लोक जेन्ना कचरो उडयता शेतांनी बितांनी, तेच कचरो आनी ते बाटल्यो घेवन ते नल्लान येता आनी मागीर तो प्रॉब्लम जाता. लोकांनी तर खंय तरी सारकेंच तर बाबा गार्बेज आनी सारके खंय शेतांनी उडयना जाल्यार हे लो लायन एरियान प्रॉब्लम जावपाना. आमी तुमच्या माध्यमांतून सांगता लोकांनी बाबा आमचो जो कर्मचारी कचरो व्हरपाक येता ताका तुमी कचरो दिवचो. जे सोरम पिवन बी बाटल्यो थंय नल्लान बी उडोवचे न्हू, जाल्यार खंय तरी आमकां त्रास जावपाना म्युन्सिपालिटीक आनी आमच्या कर्मचाऱ्यांक. फायर सर्व्हिस पावसाच्या अरिश्टांक फुडो करूंक तयार. अरिश्ट वेवस्थापनाक मल्टीटास्किंग युनिट केल्यात. राज्य अरिश्ट निवारण प्राधिकरणाच्या बसके उपरांत उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकार उलयलो. फाटल्या वर्सा बुट्टी, हुंवार, पालसणां, झाडां कोसळिल्ल्या सुवातांचेर नजर दवरची. अरिश्ट निवारण अधिकारिणीचो संबंदीत खात्यांक निर्देश. 17 फायर स्टेशन आहात. सगळे कडेन आमी 2 व्हेकल आणि इक्विपमेंट अलोंग विथ फायर पर्सनल 50 नंबर्स ऑफ फायर पर्सनल एवरी स्टेशनाचेर आमी दवरिल्ले आहा. आनी त्या प्रमाणे तांकां आमी मल्टीटास्क युनीट अशे आमचे कडेन आसा. आनी त्या प्रमाणे मल्टीटास्क युनीट म्हणलें की न्ही, फायराचे कॉल जाय जाल्यार ते आमी अटेंड करूं शकता. एमर्जन्सी कॉल म्हणजे खंयची झाडां पडली किंवा आनी लँडस्लायड जाले आनी कितें हे जालें जाल्यार सुद्दां आमी ती व्हेकल व्हरतली एकूच. आनी तेजे बरोबर जर एनी डिजास्टर इट हॅपन्स देन ऑल्सो दॅट व्हेकल वील मेक अ टर्न आउट. त्या प्रकारे आमचे 3 झोन आनीक आसा, नॉर्थ, सावथ आनी सेंट्रल. नॉर्थ, सावथ आनी सेंट्रल ह्या स्टेशनाचेर जे मेजर स्टेशन आहा थंय आमी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट दवरिल्ले आहा, प्लस एक्स्ट्रा व्हेकल रिएन्फोर्समेंट जाय जाल्यार आमी थंयच्यान प्रोवायड करतले. प्रत्येक आयडेंटिफायड एज पर द कलेक्टर्स इन्फॉर्मेशन नॉर्थ आनी सावथ आमकां तेंनी सर्क्युलेट केल्ले आहा. खंयची प्रोन एरिया आहा, लँडस्लायड प्रोन एरिया आहा, ती आमकां तेंनी लिस्ट धाडलेली आहा. त्या प्रमाणे प्रत्येक स्टेशनाचेर झोन वायज वी हॅव प्रोवायडेड लिस्ट इन द कंट्रोल रूम. मजगती पावसाच्या आधी धोक्याची थारिल्ली झाडां कापपा खातीर पणजे महानगरपालिकेक 1 लाख आणि बी वर्गाच्या नगरपालिकांक 50,000 रुपया
जाल्यार क वर्गातल्या नगरपालिकांक आणि सगळ्या पंचायतींक 25,000 रुपया निधी दिवचो म्हूण राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरणाची दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांक सुचोवणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुराय अंधत्व आशिल्ल्या साईश गावणकाराक 10वीच्या परीक्षेत 80% गुण मेळ्ळ्यात. ताचो पेपर सामान्यांक आशिल्लो तसोच गोंयांत पयलेच फावट एका अंधत्व आशिल्ल्या भुरग्यान स्वता कॉम्प्युटरा वयल्यान परीक्षा दिल्या. तो सांताक्रूज हायस्कूल आनी नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लायंड ह्या संस्थेंतल्यान शिकला. पयलीं म्हणटा जेन्ना लोकविश्वासान वयतालो पळय हांव तेन्ना लोकविश्वासाच्यान म्हाका शिकपाक चड आवड आशिल्ली. तेन्ना फर्स्ट आमकां कॉम्प्युटर सर आशिल्लो रामा पार्सेकर म्हणून. तेणें म्हाका सगळे कॉम्प्युटर अबावट कॉम्प्युटर तेणें म्हाका सगळे डिटेल्स सांगली कशें टायप करप आनी कशें हें करप. मागीर हळू करून ते टायपींग म्हजी स्पीड वाडूंक लागली आनी तेन्ना म्हाका चड सगळे टेस्ट दिताली. म्हळ्यार 10वेक आसतना म्हाका कॉम्प्युटराचेर हांगासर बसून म्हाका टेस्ट दिताली आनी जेन्ना हांव वाचतालो पळय तेन्ना सगळे कीज जेन्ना मारतालो तेन्ना एनविडी म्हजो ऑडियो म्हटल्यार म्हाका आयकपा येतालो कितें रीड करता तो आनी जेन्ना म्हाका आन्सर थंय मारपाचें आसा तेन्ना आन्सर म्हणून हांव मारून टायप करता. आय फेल्ट वेरी गुड एंड आय एम वेरी हॅपी अबावट दॅट आय हॅव गॉट गुड मार्क्स एंड अबावट I got 80% in SSC exam and I felt very good and I am very happy about that for answering my exam on my own. So because this they possible जालें ना, means this would have been not possible without my teachers. जेन्ना साईशान आमच्या फर्स्ट टायम एग्जाम कॉम्प्युटराचेर दिली तेन्ना लोक म्हणटा की तांकां कॉम्प्युटर सेपरेट आसता काय, तर कॉम्प्युटर तांकां सेपरेट नसता, कॉम्प्युटर सेम आसता. फक्त तेजेर आमी एक NVDA सॉफ्टवेअर म्हणून एक स्किल रीडर सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करता. तो इन्स्टॉल करतकच तो कॉम्प्युटर उलोवपाक लागता. जे तूं टायप करता तें सगळें ताका सांगता. हय. सो आनी हांगासर जी भुरगीं आतां आमी शिकयलेली आसा कॉम्प्युटराचेर ती खुबशीं भुरगीं गव्हर्मेंट सेक्टरान प्रायवेट सेक्टरान आतां काम करपाक लागल्यात. सपोज तांकां एक्सेसिबल सगळे वर्क आहा तो करून दिवची जाल्यार ती they can do as like a normal person. म्हापशा पेड्या योनेक्स सनरायज ऑल इंडिया सब ज्युनियर बॅडमिंटन रँकिंग सर्त जाली. 7 दीस चलिल्ल्या सर्तीची शुक्रारा फायनल जाली. देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान सुमार 2,200 खेळगडे वांटेकार जाल्ले. अखिल गोंय बॅडमिंटन संघटनेचो अध्यक्ष मनोज पाटील सांगता गांवगिऱ्या वाठारांतल्या उदेंत्या खेळगड्यांक उर्बा दिवंक संघटना वावुरता. Friends, we had the culmination of the under 15 and under 17 sub-junior national badminton championship at Dheren, and this was over a period of 7 days. 10 तारखेक सुरू झाला आणि today 17th we had the finals of under 15 and under 17 singles, doubles and mixed doubles. We had more than 2,200 participants who had registrations in more than 3,200 categories, and the event went on very successfully, and we have new champions who will be pride of the Indian badminton over the years. The scene as far as Goa badminton is concerned, I being the president, we are trying to promote badminton at the grassroots level, and Goa has the best of infrastructure in terms of badminton. Our Honorable CM has been supporting sports and he wants to make Goa as a sports destination, and as Badminton Association we would like to support this endeavour of Honorable Chief Minister to make Goa as the sports hub. We are trying to grow badminton to the grassroots, and the main endeavour of the Goa Badminton Association in the next 4 years would be to find talent at the grassroots. So our aim is to go to all the villages, to the panchayat, and see the youngsters who would be the future of Goa. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.